Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. How are you this morning? कसे भोगता? कसे कसे लागता? मराठीत सांगतात आता कसं कसं वाटते, तसेच कोंकणीत कसे कसेच भोगता. Hallelujah. Bring it here, bring it here. Thank you, Jesus. Yeah, please be seated. Raise it up. Jocelyn, raise it up. Hallelujah. म्हाका उडास येता आमी हांगा गोंया ह्याचो हॉलांत आमी सुरू केल्लें आनी आज कितली संतोषाचे वेळ आमी हांगा परतेन एकत्र जाल्यान जेजू करगा. थँक यू जीसस. 2 वर्सां उपरांत आमी मेळटात. कशें भोगता? पण अर्गा जेजूक आमी देवाचे उतर शिकल्ल्या खातीर आमकां सगळे प्रॉब्लमा वयर जैत मेळ्ळा आनी ह्या प्रॉब्लमा खातीर ह्या जैत खातीर आमी जेजूक अर्गा दितात. प्रेज गॉड. हालेलुया. तर आयचे आमी शिकोवन शिकतात कशें आमी देवाक स्तुती दिवंक जाय. स्तुती दितना काल जाता ते आज जेजू आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सगळ्यांच्या जिवितान कालय ना कालय प्रॉब्लम आसा की ना. म्हजी बॉम्बेची कोंकणी, गोंयची न्ही, मँगलोरीनी न्ही, सगळे मिक्स मसाला कोंकणी. हालेलुया. आनी मिक्स मसालान मुस्तो स्पायस जाल्ल्या खातीर त्या स्पायसान सगळे पिडा शिडा सगळी भायर सरता आनी देव आमचे संपूर्ण जिवीत बदली करता. आमेन. तर आमी हांगा सगळी आसात आनी सगळी म्हजे टू एग्री जावंक आसात. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान प्रॉब्लम्स आसात की ना. आज सकाळी आमी इगी आयिल्ली सकाळी तर आमचो टेम्पोचो ड्रायव्हर गायब जालो. तो टेम्पोचो ड्रायव्हर 1 घंटो तो येवना, दुसरो टेम्पोचो ड्रायव्हर आयलो, 1 घंटो लेट जालो. तर आमच्या जिवितान आमी सगळे तयारी करतात, पण काही ना काही सैतान आमकां अडचण दिता, वाईट काम करता. आणि हे सगळे जाता असताना 2 चॉईस आसा. एक राग जावन बोमाबोम करचे आनी दुसरे देवाक स्तुती करचे. कित्याक हांव आणखी जिवन आसा, जेजू उस्वास काडून आसा. ड्रायव्हर मायक जालो पण तूं म्हज्या जिवितान मायक जाय न्ही. तूं म्हज्या सांगात सदांय आसय आनी सदांच रावंक आसय. हालेलुया. हालेलुया. तर आमच्या जिवितान कितलेय प्रॉब्लेम आयले, हर एका प्रॉब्लमान आमकां चान्स आसा देवाक स्तुती दिवंक, देवाक अर्घा दिवंक. आनी आमी केदां हे आमचे मन बदलतात देवाक अर्घा आनी स्तुती दिवन. तेन्ना आमी देवाचे फावर, देवाचो मोग आमी अनुभव करतात. आमेन. हालेलुया. तर हे एकदम कॉमन वस्तू मनशां सांगू आसात. म्हज्या जिवितान मस्तू प्रॉब्लम आसात. आयकलें? हॅलो. पण तो मनशाक तुवें विचारीचे तुज्या जिवितान मस्तू प्रॉब्लम आसा, पण तुज्या जिवितान देवान कालय ना कालय केलां तेज्या खातीर तुका स्तुती दिवंक साध्य आसा की ना. जेजून आमकां कुर्सार मोरनाचे जिवितांतून वांचयला, एमकॉनांतून वांचयला, सर्गेचे राज आमकां फुकटान दिला, आमकां पोसको केला, स्वर्गात आमकां जिवंक सिटीजनशीप दिला. पोर्चुगीजचे पासपोर्ट न्ही, हेवनली पासपोर्ट. हालेलुया. हांगा मस्तू जाणां आसात, म्हाका मस्तू त्रास जाता गोंयच्या मनशांक पळयतना. तुमकां पोर्चुगीज पासपोर्ट मेळटा, आमकां मेळना. Yes, stop and start. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
तर पोर्चुगीजचो पासपोर्ट मुस्तू जाणांक मेळ्ळा, पण हांगा आमकां सगळ्यांक कोण जेजून पाती येता तांकां सगळ्यांक देवान खंयचो पासपोर्ट दिला? हेवनली पासपोर्ट. आमकां केला सिटीजनशीप. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. आणि हे सिटीजनशीप आसल्या खातीर आमकां केदाय दुख ना, पण खाली आसा संतोष आणि संतोष आणि संतोष. आणि यांचं संतोष जाता आमचे तांकां वचून दिवंक देवाचे उतार. आता मुस्तू जाणां आसात कोणाक कोण इंग्लीश समजना आणि तांकां चिंत आमी जेवण दिनात तर आमी वायट मनशां. कित्याक कोण इंग्लीश उलयता तेजे कडेन 9,000 व्हिडिओचे की चड आसा युट्यूबार, आणि कोणाक इंग्लीश येना जाणटी मनशां तांकां युट्यूबारय वचूंक कळना, तर आमी आयल्यान जेवण दिवंक अले मनशांक कोणाक देवाच्या उतराची मुस्तू गरज आसा. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. तर आमी सदांय स्तुती दिवंक जाय, खास करून केन्ना आमच्या जिवितान अडचण येता. आता आमी पळया कशें देवाचें उतर आमकां शिकोवंक आसा. केदांय आमच्या जिवितान खंयची अडचण आयली आनी चड जावन एकदम वायटांतली वायट अडचण, आणि त्या वायट अडचणांतून कशें देव आमकां खाली सोडयना, आमचे पुरा फ्युचर चेंज करता. Amen. So let's go to Acts 16 verse number 25. कोणी कोंकणीन रीड करूं आसात प्लीज? गोवन कोंकणी anybody? Because if I start reading you will all run away. Yes, just give him a mic, brother. Just on. You can take that mic. Can you sit there on the chair, brother? Can you sit that side? Will it give a feedback? Take, boss. Bible? My Hallelujah. Acts 16:25. Thank you, Jesus. सुमार मोदयांनीर पावलू आणि सिलास मागणे गुत्ताले. One minute. Paul and Silas मागणे गुत्ताले. आता त्यांचे काय झाला? त्यांनी एक मिनिट बाबा, एक मिनिट. त्यांनी एक चेडवाच्या कुडींतून देऊन सार काढला, आणि ते चेडू प्रोफेसी दितेल्ले, ज्योतिषी करतेले, आणि त्यांच्या पात्रावाक मुस्तू पैसे मेळटले. आता केदा पॉल तो देऊन सर काढलो, त्याच्या उपरांत त्या चेडवाचो धंदो बंद झालो. तर त्याचो पात्राव ताका पॉल आणि सायलसा वयर राग जावन तांकां मनशांक सगळ्यांक एकटे करून त्यांनी पॉल आणि सायलसाक बरे करून मारले. आता कौन बॉम्बे का कोई है क्या? बॉम्बे का लोकल ट्रेन में अगर चोर पकड़ा गया तो क्या करेगा? मार के पूरा खत्म कर देगा. बराबर है. तशेंच पॉल आणि सायलसाक सगळ्या मनशांनी बोडयले, कंतून रॉड, मेटल रॉड, त्यांची कुडीन मुस्तू मार लागला. तांकां आता जेलान घाल्ला. जेलान खंय गेला? बेतेरल्या जाग्यार हात पाय सगळे सांकलीन बांधून दवरला, आणि थंय पॉल आणि सायलस आता काले करना आसात? रेडून आसात. व्हेरी गुड. काले करना आसात? रेडून आसात. आणि सगळ्यांकी मोबायलार कॉन करून आसात. मुजे खातीर मागणे कर, म्हाका मागण्यान दवर, मुजे खातीर उपास कर, बरे कर, मागणे कर. हॅलो, सांग.
कोण जेजून जियेता आणि जेजूक वळखता आणि तेच्या भितर पवित्र आत्मा असा देवाचे उतर सांगता जेजून काले केला शिष्यान काले केला तशें तुका आणि म्हाकाय ते करची पदवी दिल्या दिवचार असं नाही दिल्या हॅलो दिल्या दिल्या तुझ्या शेजारीक सांग ती पावर तुका दिल्या तुका पावर दिला पावर दिला पावर दिला जेजू आता आम्ही हांगा आयले पावर इसारूंक काले कशें यूज करचे शिकूंक प्रेस कर आता परतन रीड कर पॉल आणि सायलस मागणे करनाली सुमार मोदयांनीर ना परतन रीड कर परत स्टार्ट पॉल आणि सिलास मागणे कोत्ताले ती मागणे करतले आणि गायना करून देवाक वाकाणटाले हा बस 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 पहिले काले करनारले मागणे करनारले मागीर काले केले गायन आणि वाकाणटाले. वकाणी दिवंक घालली सो दे बिगॅन टू सिंग फर्स्ट दे बिगॅन टू प्रे देन दे बिगॅन टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रे एंड सिंगिंग किधर गया हमारा बेंटो भाई किधर गया बेंटो मेरे को दिखता नहीं है तुम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड सिंगिंग प्रेजेस thank you sister thank you yeah just bring him in front little bit in front juna yaar hai hamara hallelujah okay tell me what is the difference between praying and singing praises praying is asking God something and Give glory. praises Give glory. Dinwas. rejoicing Rejoicing. Dinwas. okay remember this all your life whenever we pray to God आम्ही केदा देवाकडे मागणे करतात त्याच्या उतरान or you can even use when we are using the white book confession of scriptures that's prayer आम्ही केदा त्या व्हाईट बुकांतले प्रॉमिस करून घेतात देवाची आणि आम्ही आमच्या तोंडान तोंड स्क्रिप्चर्स म्हणतात आम्ही देवाकडे मागणे करतात आणि मागणे करताना देव आमका त्याचे जॉब दिता कशे दिता बायबलान बरयला डॅनियल मागणे करनालो देवान तेका जॉब दिले कशे आज बडव्याक धाडलो गेब्रियलाक आणि गेब्रियल येऊन सांगूंक लागलो तुझे मागणे बंद जावचे पहिले देवान तुझे मागणे ऐकाले आणि देवान म्हाका धाडला तुझे काम करूंक परत दानियल मागणे करता या पटी 21 days उपास कर आणि आज बडवो येऊना कितले दीस 21 days आणि केदा आज बडवो आयलो त्याने पहिले सांगले दानियलाक केदा तुझे मागणे सुरू केले त्याच घडये देवान तुझे मागणे ऐकाले आणि हांव ते जॉब करून येऊन आयला तर दानियलांनी सांगले अरे बाबा तुका 21 days कित्याक लागली 21 दीस आणि तेदा एंजल गेब्रियलान सांगले हांव जॉब करून येऊन आयलो पण म्हजे हांव येताना वाटेर दुसरे डेमॉनिक फोर्स देवसाराची वायट आत्मे त्यांनी म्हाका आडयले आणि आर्क एंजल मायकल आयलो झुजोंक आणि त्याने म्हाका सोडयले आणि हांव आयला आणि आता ही झूज चालू आसा तर आम्ही मागणे करतात ते मागणे केदा देव ऐकता त्याच वेळा पण ते मागण्याचो जॉब केदा येता टाइम लागता की ना हॅलो टाइम लागता की ना केदा एक दिसान जाता केदा ताबडतोब त्याच घडये जाता केदा केदा हप्तो लागता महिनो लागता आणि केदा वर्सां लागतात कित्याक आज बडवे आमकां सव करतात हिब्रूज 1:14 सांगला न्ही आम्ही शिकल्यान न्ही उडास आसा की गेले 2 वर्सात हॅलो हिब्रूज 1:14 काय सांगला देवान आज बडव्यांक आमचे हाती देवल्या आमकां सेवा करूंक धाडला कोण कोण जेजूक पातयेता जेजूक आपलो धनी मानता तांकां देवान
आंच बडवे दवरला त्यांच्या सर्विसा खातीर तर उडच दवर आम्ही मागणी करताना कोण येता आमकां हेल्प करूंक आंच बडवे येतात पण आम्ही प्रेस करताना काय जाता आम्ही कांतार गातात त्याचा काय जाता आम्ही सिंगिंग करताना काय जाता स्पिरिच्युअल सॉंग्स डायरेक्ट देवा देवाक अर्घा दितात Psalms 22 verse 3 somebody read it in the English Bible. Psalms 22:3 कोंकणी बायबलांनी तिके रीड कर बाबा. You are enthroned as a holy one. So when Israel begins to praise God, the Holy One of Israel enthrones in the praises of his people. देवाचे उता सांगता केदा मनशा स्तुती करतात तेदा देव खुद आपले सिंहासन सोडून त्या स्तुतीच्या सिंहासनात येऊन बसता हाजीर जाता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आता उडस तो आंच बोडवे येताना त्यांका आडोवंकू देवसाराचे वाईट आत्मे असतात पण केदा देव स्वयं येता तेदा आंच बोडव्यांक रावंक साधे आसा. हॅलो केदा देव सोद खुद येता आंच बोडवे देवसाराच्या पदवीन रावंक साधे आसा तर केदा म्हाका जॉब जाय देवाचो विकी जाय तर म्हाका प्रे करूंक जाय काय स्तुती दिवंक जाय तर खंयचे मोर पावरफुल प्रेयर काय स्तुती. पण आम्ही अर्घा केदा दितात केदा ब्रदर लिनो ब्रदर बेंटो आणि आमची बहीण क्रिस्टीन ती बरी कांतार म्हणटाना आम्ही कांतार उलयतात पण केदा आमच्या घरा भितर अडचण सुरू जाता इल्ले बॅटल सुरू जाता हांगा थंय गडबड सुरू जाता त्या घडी आम्ही स्तुती दितात की त्या घडी आम्ही रागार पडटात आणि तेंच देवाचे उतर आमकां शिकयता. राग जावन आमच्या तोंडांतून उतरां येतात तेतून आमी देवसराक परमिशन दितात देवसराक आमी एम्पावरमेंट दितात आमच्या जिवितान वाईट करूंक. इल्ले शांत जावन विचार कर आमच्या जिवितान सदांय खंय ना जा खंय प्रॉब्लेम आसात. ते प्रॉब्लेम आमचे कडेन उलयतात आणि ते प्रॉब्लेम उलयता आसतना आमी काय करतात एक तर मागणी करतात आणि मागणी करताना रेडून दुखा घालून मागणी करतात खंतीन मागणी करतात मुस्तू डाउटान मागणी करतात भिरांतीन मागणी करतात आणि असले मागण्यांत कांयच पावर ना. आता तेन जाले पॉल आणि सायलस पहिले मागणी करणार मागणी केल्या उपरांत त्यांनी स्तुती करूंक सुरू केले. खंयचो मनीस स्तुती आपल्या काळजांतून करता तेज्या जिवितान संतोष उत्पन्न जाता आणि इंग्लिशान आमी सांगतात द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय. तर हांव केदां स्तुती करता म्हज्या काळजांतून तेदा खंत म्हज्या जिवितांतून पयस धांवता भिरांत म्हज्या जिवितांतून पयस धांवता आणि कोण येता म्हजी स्तुतीन देव स्वयं हाजीर जाता. आज आमी हे देवाचे उतर शिकल्या उपरांत आमी मागणी करची ना आमी खाली स्तुती करूंक आसात आणि आमी हांगा पळोवंक आसात आमच्या दोळ्यांनी आमी स्तुती करताना देव तेज्या पवित्र आत्म्याच्या पोदवेन हांगा मस्तू मिरेकल जावंक आसा विदाउट एनीबॉडी प्रेइंग बट ओनली प्रेसिंग द लॉर्ड. हालेलुया. हे आसा सगळ्यांची की व्हडलो गूट आणि हांव केदां केदां चिंता हे भाव लिनो
बेंटो आणि क्रिस्टीन यांच्याकडे आमचे चड एडवांटेज असा कित्याक केदाय कालय किरपीर सुरू जाले त्यांनी आपले मशीन गन काढले ब्रदर लिनो कंचे काढू असा मशीन गन गिटार ब्रदर बेंटो काले काढू असा कीबोर्ड आणि सिस्टर क्रिस्टीन काले करू असा आता तुझ्याकडे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट ना तर काले करू असा तोंडान गाव आता आम्ही सांगू असत अरे म्हाका गीत गाताना हांव सिंग करताना म्हजो कुशीचोय दोळे उक्ते करून पळयता हा कोण गाराय आम्ही काले करूंक आसात आम्ही वचूंक आसात युट्यूबार कानान इयरफोन घालूंक आसात हेंच कांतार घालूंक आसात आनी जोर जोरान सिंगींग करून डान्स करूंक आसात तेतून काले जाता देव स्वयं येता तेजे आज पडव्यांक धाडना आणि तो केदा येता तो एकदम प्लीज जाता तो एकदम प्रसन्न जाता आणि काही देव आसा थंय उजवाड आसा आणि काही उजवाड आसा थंय काळोख आसूंक साध्य ना काळोख धांवन येता केदा उजवाड त्या जाग्यार येता चल आमी दिया जेजूक व्हडले ताळयो हालेलुया हालेलुया आता म्हाका एक विचारूंक जाय तुज्या जिवितान खंयचेय प्रॉब्लेम आसा खंयचेय क्वेश्चन तू सांगू असे हांवें मुस्तू मागणे केले ब्रदर काय जावना मुझे क्वेश्चन आसा तुवें मुस्तू स्तुती केले आणि डान्स केले तुझ्या प्रॉब्लेमान कोण स्तुती करता आणि जे जेजूवर विश्वास कर डान्स करता तो तेजे सेलिब्रेशन पहिले करता आणि तेजे सेलिब्रेशन चिंत तेजे काळजांतून येता ती उतरां त्या सेलिब्रेशनान देव स्वयं येवन व्हडले व्हडले मिलाग्री करता आमचे मध्ये प्रेज गॉड हालेलुया 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 आता कसं झाले संतोष झाले की ना समजून आता म्हाका विचारूंक जाय प्रेयर पावरफुल काले स्तुती पावरफुल समजाले उपरांत आम्ही कितले मागणे करतात मागणेचे जबाब देव स्वयं येना तो धाडटा बोडव्यान पण केदा हांव स्तुती करता देव आज बोडव्यांक धाडना तो खुद येता म्हाका वांचूंक हालेलुया आणि म्हणून चिंत तुका गीत गावंक जायना यू आर व्हेरी पुअर इन सिंगींग नो प्रॉब्लम कानान घाल इयरफोन एक लाईव्ह कांतार आणि पिशा बसून डान्स कर आणि डान्स करता असताना मनशा सांगू असत यो पिसो झाला पण या पिशे पोनान तू देवचाराक पिसो करताय हालेलुया तर म्हाका सांग आता आमच्याकडे सोल्युशन आसा आणि मनशा डिप्रेशनान येतात मनशा सुसायडल चिंतात कित्याक ती देवान दिल्ले इन्स्ट्रक्शन समजुना आणि त्या खातीर पाळोना आमकां जाय काले समजुनी कित्याक काही देवाच्या उतराची समजुनी मेळटा थंय सत समजाता आणि कोण सत आपल्या जिवितान यूज करता सत तुका सुटका दिता प्रिचर तुका सुटका दिता प्रिचर तुका सुटका दिता हॅलो प्रिचर तुका सुटका दिता म्हणून हांव तुमकां घडे घडे सांगता प्रिचराच्या फाटल्यान धांवा नाका प्रिचरान प्रीच केल्ले सत ते सत कांगे त्या सता फाटल्यान धांव ते सता वटू जिये ते सता वटू ते सत तुज्या जिवितान लाय आणि ते सत तुका खाली सुटका दिवचे ना ते सत तुका व्हडलो कमांडर करूंक आसा तूय अशा जाग्यार उबे रावंक असे आणि सत दुसऱ्याक सांगू असे आणि जीवित बदले सांगू असा हालेलुया आता बरं स्माइल आयला ब्राव आता रीड कर परतेन स्लो रीड कर पावलो आणि सिलास लगी धर माईक लगी धर पावलो आणि सिलास मागणे कोत्ताले आणि गायना करून देवाक वकांटाले हा ते दुसऱ्या कोयद्यांनी आयकोले हा त्यांनी वाखाणी कशी गेली व्हडल्यान वाखाणी कशी गेली दुसऱ्या वडल्यान काले दुसरी कोण दुसऱ्यान आयको येता तसे दुसऱ्यांनी आयकोले ऐकाले मागीर पावची तू एक
वोट 2 काप जाली आणि लोकांनी बोणकून बुन्यादी सोयत हाल्ली रोकडीच सगळी दारां उक्ती जाली. केदां ती स्तुती करूंक लागली काले जाले पहिले फाउंडेशन ते दोन. जेलाचे फाउंडेशन 2 काप जाली आणि हलूंक फाउंडेशन लागली हलूंक लागली. प्रेस गॉड. तशेंच आमच्या मोनान हेने म्हाका दुखयला, तेने म्हाका अशें केला, हेने म्हाका अशें केले आणि मुझे इतले लुकसाण जाले. हे सगळे आमी जाल्यान ह्या किल्ल्यान प्रिझनर काय सांगता कैदी. प्रेस द लॉर्ड. पण केदां तुम्ही स्तुती करतात, तुमच्या मोनांत आल्ले सगळे किल्ले काय घालतात, हलतात. आणि हल्ल्या उपरांत काय जाता, दार उक्ते जाता, सांकल्यो कुडके जातात आणि ती सगळी कैदी फ्री जातात. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तुझ्या खुशीचे दोळे, तुझ्या खुशीच्या मून कोण बसला त्याच्या दोळ्यान पळय आणि सांग, अरे तुझा किल्लो हालता, तुझा किल्लो हालता. किल्लो हल्लो म्हणून काय झाले, मोनाचे दार उक्ते झाले, सांकल्यो सगळे पडल्यो तुटल्यो. आणि तुका झाली सुटका. तर आमकां आता इनर हिलिंग रिट्रीटाक वचूंक जाय काय स्तुतीच्या रिट्रीटाक वचूंक जाय. कोण स्तुती सदांय करता, सदांय डान्स करतात जेजू वटू आणि सदांय जेजूक अर्घ दिता. असल्या मनशाच्या जिवितांत सगळे प्रकारचे सांकल्यो कुडके जातात आणि ताका मेळटा सुटका. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So there are times आम्ही मागणी करता असताना मागणेचो जवाब मेळना. हप्तो जालो, महिनो जालो, 2 महिने झाले, 6 महिने झाले, वर्सां जाली. बरें जावचे जाग्यार वाईट जावन आसा आणि अशें लागता देवान म्हाका सोडला, देव म्हजे वटू ना, स्वर्गान म्हाका कांयच रिप्लाय दिवना. म्हजो भाव, म्हजी बहीण अशें चिंत तुका समजून लागता, अशें तुका भोगता. हांव तुका सांगूंक आयला, तुजें तोंड उक्तें कर आनी आज तोंड प्रॅक्टीस कर देवाक स्तुती दिवंक हर एका टायमार. वायटान बऱ्यान सगळ्या टायमार स्तुती दी. देव तुज्या सांगाता आसा आनी तोच देव तुका तुज्या अडचणांतून सुटका दिता आनी तुज्या जिवितान बरेपण हाडटा. प्रेज गॉड. यू कॅन रायट इट इन इंग्लिश प्लीज. Please write down. Many people have done everything. Many people have done everything in trying to solve many people have done everything in trying to solve their problems except the right thing. मुस्तू जणांनी आपले प्रॉब्लेम सॉल्व करून मुस्तू कष्ट केला, पण खंयचे राईट आसा ते करूं ना. And what's the right thing? Example, when Paul and Silas prayed, no problem. Thank you. When Paul and Silas prayed, while they were in chains in the prison, and there seemed to be no response from heaven, and there seemed to be no response from heaven, they switched over to praise. And God intervened. Whatever appears difficult in your life, तुमच्या जीवितान कितेही मुस्तू
difficult bhokta, whatever appears difficult in your life is only waiting for your praise. हालेलुया. तर आमच्या जिवितान कितलेही अडचण आसा त्या अडचणाचो सुटका दिवंक सुटका भोगूंक जाय तर म्हाका काले करूंक जाय, स्तुती करूंक जाय. ही स्तुती म्हाका जबरदस्ती करूंक जाय. आता अशें आयकलां तो मनीस म्हज्या हांव खंय कामार आसा तो मनीस म्हाका येवन जाय जाय म्हणून म्हाका सतयता. आयकलें? जाय म्हणून यो म्हाका त्रास दिवंक येता. आयकलें? तशेंच आमचे जिवितान देवसा त्रास दिवंक येताना आमी आमचे तोंडान दोन काले करूंक जाय, देवाक स्तुती दिवंक जाय. आनी ती स्तुती दिताना आमी देवसराक त्रास दितात. हालेलुया, हालेलुया. तर खंयचोय मनीस तुका त्रास दिता तेका त्रास दिवंक जाय कारण तेज्या भितर आदलो आत्म्याक त्रास दिवंक जाय. आनी कशें आमी त्रास दिवंक आसात? स्तुती करून. प्रेज गॉड. आनी केन्ना आमी स्तुती करतात, डान्स करतात, जोर जोरान बोबा मारतात जेजूक स्तुतीन, तेन्ना आमच्या जिवितान आसले सगळे किल्ले पडटात. जोशुआच्या टायमार त्यांनी काले केले, जेरिको प्रेयर केले काले स्तुती केली. उडाच तो प्रे करताना कोण येता? आंज बडवे येतात. स्तुती करताना कोण येता? आंज बडव्यांक आडोवंक जाता? आंज बडव्यांक आडोवंक जाता? वय वायट आत्मे येवन तांकां आडयतात. पण देवाक आडोवंक जाता की देवाच्या मुखार देवसार उबोच रावंक जायना. तोच शेमटी भितर सकयल घाल किंटाळून धांवता. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कोंकणी समजाता न्ही? होय. हा, 100%. प्रेज गॉड. आनी हांव देवाक अर्घा दिता. आतां म्हाका कशें पुना आमकां एक रिट्रीट हाऊस मेळ्ळा. आमी दिवाळीच्या टायमार रिट्रीट केले. तेन्ना 100 मनशांक बूक केल्ले, 85 मनशां आयलीं आनी बरें रिट्रीट जाले 6 दिसां खातीर. हालेलुया. तशेंच हांगातून हांव वचूनच्यार आसा कोल्हापूर, हुबली, मागीर परतन गोंया येवंक आसा 27 आनी 28, 27 आनी 28, 29 आनी 30 म्हाका मँगलोर आपयला रिट्रीट हावसात. तर थंय रिट्रीट हाऊस आमकां मेळ्ळा. आतां हांव पळयता देवान म्हाका एक रिट्रीट हाऊस न्ही, मुस्तू कडेन रिट्रीट हाऊस दिला खंय म्हाका लिव इन रिट्रीट करूंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी हांव देवाक अर्घा दिता. म्हज्या जिवितान देवान मुस्तू आनी मुस्तू बरेपण केला. आनी केन्ना आमी झगडनात, फायट करनात, पण आमी अर्घा दीत रावतात. 2 वर्सां लागलीं, पण 2 वर्सां उपरांत केन्ना देवाचे बेसांव सुरू जाले. म्हणटात ने छप्पर फाड़ फाड़ के दिया, ऐसा ही छप्पर फाड़ फाड़ के प्रभु ने मेरे को दिया है. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. आणि तुमकां सगळ्यांकी वेलकम. फेब्रुवारी 1 to 10 10 दिसाचे रिट्रीट आसा लिव इन. परतन पुना डॉन हांगातून ट्रेन धरला वास्को, सीधा रिट्रीट हाऊसाक पावता. थंय 50 रुपये रिक्षाक दिल्यार सीधा रिट्रीट हाऊसान पावता. प्रेज गॉड. चड खर्च ना, चड भोंग ना. आनी टायमींग थंय सकाळी 6 वरांतून अनलिमिटेड टायम टिल मिडनाईट, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. No timing. Everything is open and everything is so good. Praise the Lord. Hallelujah. From the 1st to the 10th of February. And again we have got retreats in April and May. And again, all retreats are absolutely free. No charges. Please come and enjoy the word of God. Celebrate the feasting of the Lord. Hallelujah. So when I'm standing here, I'm thanking and praising God that God had bigger plan than what we think. मुस्तू रिट्रीट हाऊस आता ओपन जाल्यान आमकां दिवंक तयार आसात. आनी सगळ्या मनशांक रिट्रीट आमी
डिफरंट जाग्यार लिव्ह इन रिट्रीट कन सगळ्यांचे जिवितान बरेपण हाडूंक जाता. हालेलुया हालेलुया. म्हाका लागता मार्चान आमी बनारस वाराणसी यूपी थंय लिव्ह इन रिट्रीट जावनचेर आसा. तर सगळ्या कडेन आमी पळयतात देवान इतले बरें बरें केला कळ्ळें. म्हाका कळना कशें हांवें देवाक अर्घा दिवंक जाय की देवान इतले वाडयला आनी कितले मनशाच्या जिवितान बरेपण आयला. अडचणीन हांव काले म्हणटा ते सत समजताना आमच्या जिवितान हांगाच पळोवंक आसा लंचा पयले इतले देव आमचे मोदे मिलाग्रेस करून दिवंक आसा. आमेन हालेलुया. रायट डावन. What's the last line you wrote? Waiting for your praise, so that every Jericho wall from your life, every Jericho wall from your life falls flat. And you take over the city. Write it in bold capital letters. The next line, please. And you take over the city. The next line, please write it in bold capital letters and never forget it. Okay? When something stronger than you is fighting you, तुझ्या जिवितान झूज चालू आसा आणि तुझ्या की स्ट्रॉंग तुझ्या की बळांत आसा तो तुझ्या ओटू झुजता. When something stronger than you is fighting you, stop struggling. Underline that. Stop struggling. Rather celebrate God from the depth of your heart. Celebrate God from the depth of your heart. Praise God. Have you underlined that? Yes. Read it, please. Everybody read that. तर कोणाच्या जीवितान खंयची पिडा आसा, कोणाच्या जिवितान काजारी जिवितान त्रास आसा, कोणाच्या जिवितान पैशाचे त्रास आसा, कोणाच्या जिवितान भुरग्यांचे त्रास आसा, आवय बापायचे त्रास आसा, कामाचे त्रास आसा, खंयचेय त्रास आसा तेजे ओटू झुजा नाका, तेजे ओटू स्ट्रगल जाय नाका. जेजूक पळय, तुझे ध्यान जेजू कडेन घाल, जेजूच्या नांवान जेजूक स्तुती दी आणि केदा आमी स्तुती दितात तीच स्तुती आमच्या जिवितान आमकां सुटका दिता. कित्याक आमी शिकल्यान देव आपल्या मनशाच्या स्तुतीन एंथ्रोन जाता आणि केदा त्याने आपल्या सिंहासनार बसलो तेदा देवसार आणि देवसाचे सगळे वाईट काम सगळे धांवन येता आणि आमकां मेळटा देवाचे देवा टू एकवट आणि देवा टू आमचो संबंध आनीकी आनी आनीकी वाडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. आमी देवाची स्तुती करताना कोण भितर येता? देव आमच्या भितर कार्य करूंक येता. आणि कोण भायर धांवता? पिडा आल्ले सगळे वाईट आत्मे, वाईट सवय, कोणाक सोरो पिवचे चिंत हॅबिट आसा, सवय आसा. थँक्यू. कोणाक सोरो पिवचे सवय आसा,
ते सोरो पियेतना या सिगरेट ओडटना आमकां जालें जाता त्रास जाता अरे तो सोरो पियेता तो सिगरेट ओडटा ते पयले उपरांत केन्ना आमी देवाक स्तुती दितात आनी सांगतात देव जेजू ह्या देवसराच्या आत्म्या ओटू हांव झुजाना हांव खाली तुका स्तुती दिता आनी तुज्या उतरा प्रमाणे तूं म्हज्या स्तुतीन जियेतय आनी केन्ना तूं उजवाड आसय तेन्ना ह्यो देवसार सोराचो देवसार म्हज्या खास मनशाच्या जिवितांतून भायर सरता आनी परतेन पाटी केन्नाच येवचो ना हालेलुया आतां आमी पळयतात कोणाच्या घरात सोराचे त्रास आसा त्या घरचे आवयक पळय त्या घरच्या बायलेक पळय घरच्या मनशांक पळय ती मुस्तू खंतींत आसात मुस्तू स्ट्रगलांत आसात मुस्तू रेडून आसात रोडणेंत आसात आनी चिंतात केदां म्हाका म्हजो खास मनशाचो सुटका मेळूंक आसा हे सगळें सोडन केदां आमी देवाची स्तुती करतात त्या स्तुतीन आमी सांगतात जेजू तूं ह्या आत्म्याचे की व्हडलो आसय आनी म्हजे दोळे खाली तुज्या वयर फिक्स करून दवरला आनी तूंच म्हाका आनी म्हजे कोण दितय आनी तूंच म्हजें वातावरण सगळें चेंज करताय हालेलुया आतां म्हाका सांग बाबा तुज्या त्रासान कोण इन्चार्ज आसा देव इन्चार्ज आसा देवसार इन्चार्ज आसा काय तूं खुद इन्चार्जान आसय प्रेज गॉड तर आमी काल म्हज्या भयणीच्या पुताचे काजार आहले हालेलुया आनी म्हजो भाव आल्फ्रेड तेज्या भयणीचे धूव आनी म्हज्या भयणीचो पूत तेंचे काजार जाले आनी आल्फ्रेड आनी हांव आतां रिलेटिव्ह जाली हालेलुया काल आमी हात धरून डान्स करनासलीं देवाची महिमा देवाचे कार्य हालेलुया तर काजारांत आमी डान्स करतात तशेंच आमच्या घरा केदां तुफान सुरू जाता आनी तुका तुज्या मनशाच्या मुखार डान्स करूंक जायना एटलिस्ट बाथरुमांत वचून डान्स करूंक जाता न्हय बाथरुमांत वचून दुकां गळून कांय फायदो ना पण भितर वचून चिन तुवें डान्स करूंक सुरू केलें आनी देवाक अर्घा दिली आनी तुवें सांगलें देवा हांव तुजेर पात येता तुज्या उतरार पात येता तुवें सांगलें म्हाका प्रेस करूंक हांव प्रेस करूंक आसा तुवें सांगलें म्हाका डान्स करूंक हांव डान्स करूंक आसा आनी केदां पॉल आनी सायलसान केलें आनी तेंच्या प्रिजनान चिंत अर्थक्वेक आयले दार उक्ते जाले चेन तुडकुडके जाले आनी पॉल आनी सायलसाक सुटका मेळ्ळी म्हज्या देवा म्हज्या घरच्या मनशांकी तसलीच सुटका मेळ्ळ्या म्हणून हांव पातयेता आनी तेच्या खातीर हांव आतांतोन अर्घा दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां एक 5 मिनटां खातीर आमी स्तुती करया ओके आतां इतलें समजलें हॅलो समजलें आतां हें समजून आमी आमच्या जिवितांत खंयची अडचण आसा तेका कुशीन दवरया आनी देवाक अर्घा दिया कित्याक जेजून आमकां खुर्सार मन आमकां सुटका दिली आनी त्या खातीर आमी 5 मिनटां खातीर अर्घा दिया ओके आनी ह्या 5 मिनटांत पळय देव आमच्या मोदें पवित्र आत्मो इतले मेलाग्री करूंक आसात इतले जणांक हिलींग हांगा दिसूंक आसात आमी कोणाक खातीर प्रे करची ना आमी खाली करूंक आसात स्तुती अर्घा आनी स्तुती प्लीज डोंट प्रे वी विल ओनली प्रेज गॉड नाव वॉट वी लर्न पॉल आनी सायलसान पहिले काले सुरू केले मागणे मागीर काले केले स्तुती आनी अर्घा आनी केन्ना ते अर्थक्वेक आयले स्तुती करतना ते जाले तेंचो स्क्रिप्चर कान घेवन आमी पातया आनी सांगया देव तूं तोच काल आतां आनी सदां काल चिन ऍक्ट 16 जाला तशेंच म्हज्या जिवितांत हांवूय मुस्तू वायट सोयेन सिरकाला म्हज्या तोंडान तो वायट सोप देता म्हज्या जिवितांत राग मुस्तू आसा म्हाका कोणाकी पळयतना जेलसी सुरू जाता म्हज्या भितर स्वार्थपण मुस्तू आसा म्हज्या देवा म्हाका हेतून तो सुटका जाय प्रेज गॉड आनी ही सुटका कोण दिवंक आसा जेजू एकल्या भावाक विचारले तुवें सोरो कितें सोडली
ते सांगले आज मुसर हांवें सोरो सोडूं ना. हांवें सांगलें काले ते सांगलें आज मुसर हांवें सोरो सोडूं ना, पण हांव केदां देवा कडेन आयलो, जेजू कडेन आयलो, पवित्र आत्म्या कडेन आयलो, सोऱ्यान म्हाका सोडलें, अजुनूय एक पाटी येवना. खंयचें बरें, तुवें सोरो सोडलो काले सोऱ्यान तुका सोडलें. कोण लेंटन सिजनान सोरो सोडटा, इस्टराक फूल टायट जाता. पानी पिला पिला के लेगा क्या? हाँ, पानी पिला पिला के चूस चूस के निकालेगा. हालेलुया, हालेलुया. Thank you, brother. Hallelujah. So are we ready? Are you ready? Did you understand the truth? So do you want angels to come to your help, or you want God to come? Even if you see, when Jesus raised Lazarus from the dead, what did he do? He gave thanks to his Father. When Jesus wanted to multiply the bread and the fish, what did he do? He gave thanks to his Father. Because Jesus is teaching us, giving thanks and praise to the Father himself comes to create miracles in our midst. But if you are struggling and praying hard on your knees and trying to do everything possible, okay, you are only calling the angels. As for me, I would like God himself to walk with me and do wonders in my life. Amen? Amen? Hallelujah. But when you are sleeping and there is no chance for you to praise God, and you are traveling, you also need the angels to come to your aid and stop that accident which the devil has planned for you. So you need both. You need the angels and you need the Lord himself. And the angels will pick up all that you are speaking, especially the confession of scriptures. It's going into the deposit in your bank account, the spiritual bank account. And when you're sleeping and you got no time to talk, the angels will pick up from there and get on the job. Hallelujah. Can you ask your neighbor, have you opened spiritual bank account? What is your neighbor saying? Yes or no? Hallelujah. Hallelujah. So are we ready? Yes. Okay, let's close our eyes. Concentrate. Look at Jesus on the cross. And tell Jesus, Lord, all this time I was praying desperately to get a breakthrough, but now I'm not focused on the breakthrough. I'm focused on you. Jesu sang Jesu. इतले टायमातून कष्टान जीवन आल्लो, रोडण्यान जीवन आल्लो, खंतीन जीवन आल्लो, मागणे करून आल्लो, पण आता हांव समजोनी मेळ्ळ्या उपरांत, सत समजल्या उपरांत हांव तुका स्तुती दिता. कित्याक ह्या स्तुतीन तुजे आनी मुजे भितर भावात वाडटा, तुजे आनी म्हजे भितर आमच्या रिलेशनशिप एकदम डीप जाता. तर आमी दिया जेजूक अर्गा आनी स्तुती. हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, everybody. Raise your voices. Raise your voices. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. The truth shall set you free. Come on. Come on, believe. Make a joyful noise unto God. Nations, make a joyful noise unto the Lord. Every word coming out of your mouth has got power. Give him praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Come on, give him praise. Every praise to our God. Every word of worship to our God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The power of the Most High God is upon you. God dwells in the praises of his people. This is the time the Spirit of God is creating miracles in our midst. Mighty miracles in our midst. Lord, we thank you. You are a miracle working God. Mighty miracle creating God. The blind can see. The deaf can hear. The dumb can speak. The lame can walk. The dead organs becoming alive. The dead organs becoming alive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yeah, keep your eyes closed and thank Jesus. Talk to him. You have believed and therefore you see the glory of God. You have believed and experienced the glory of God. The Spirit of God working wonders in your life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your word says, what our eyes have not seen, what our ears have not heard, what has not entered our hearts, those things you have prepared for those who love you, whom you have called according to your purpose. Lord, you have called us according to your purpose. We are purpose-filled people. You have an assignment on our life. We thank you, Lord, for giving us this opportunity to experience and to learn from you the truth. Spirit of the living God, thank you as your people are believing, Lord. Faith is rising. Lord, we are believing not by our emotions. We are believing because the word of God says so. And as your people are believing, O Lord, I thank you. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for mighty wonders happening right now in Jesus' name. In Jesus' name. Now begin to move your body and check out all those who had some kind of problems. Check out and see how many of you have got healed. Come on, check it out, check it out. Those who had any kind of pain, check it out, check it out. Yes, check it out. Thank you, Lord. And all those who experience that healing, lift your hands up. All those who experience a healing, lift your hands up. Come on. There are even more people there
All those who experience the healing right now, lift your hands up. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift it high up so that, you are giving glory to God. Come on. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How many of you experience the freedom from fear now? You have got freedom from fear. Lift your hands up. I want you to look around. How many hands are lifted up? Look around. How many hands are lifted up? People who got freedom from fear. Hallelujah. How many of you believe that you are free from depression and you have been set free from all anxiety and depression? Because now you have learned that when you praise God, you are set free. Come on, how many of you experience that? This is the real miracle. When you get miracle of renewing your mind, then the physical will just follow instantly. It's just like you learn to open the tap and the water flows. In the same way, when you have renewed your mind to the word of God, praise God, the signs and wonders will follow you. Amen. 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 How many of you have found a new secret that you can go home and practice, that praising God will set you on fire? Hey, look, this is good. Look around. Come on, look around. Come on, look around. And that is why it is so important that the word of God be preached. Preaching brings faith. Preaching brings understanding. Preaching helps you to understand the truth, and the truth makes you free. Hallelujah. Hallelujah. How many of you have taken a decision that what you have learned now, you will go and share this truth with somebody? I knew it, that here is the place where God has called the soldiers, the warriors in this place. Come on, give the Lord a big hand for that. Hallelujah. It is such a great joy to understand the truth. Amen. 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 Thank you, Jesus. Let's go to Psalm 66. Psalm 66, verse number 1 to 3. तुम्ही वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. कसे? आनंदान देवाक ताळयो पेटात. Praise God. खुशालकायेन. So God's word says in Psalm 66, 1, make a joyful noise unto God. Clap your Make hands. a joyful noise unto God, all you land. Praise God. Praise God. So people of Goa, can you make a joyful noise to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Now remember, when you make that joyful noise to the Lord, every Jericho in your mind is trembling and is getting destroyed, and a new fortress is being built up, new stronghold has been built up on the word of God. Hallelujah. Can I hear some trumpet in the house of God? The trumpet that I hear in Goa, I don't hear in other places. Praise God. Goa is good in blowing the trumpets. Come on, one more time. Hallelujah. Even that whistling has got breath. And that breath that comes with your whistling is also praising God for who He is. Amen? So the Bible says, make a joyful noise unto God, all you lands. Sing forth the honor of His name. So when you take the name of the Lord Jesus, give God a big shout of praise, clap your hands, dance in His presence, and give honor to His name. Amen? Because you got Jesus on the winning side. You got the champion on your side.
a champion who has never lost a single battle. And he is the one who teaches us what to do in the midst of a battle, that how do you face the battle. Hallelujah. देवाची आम्ही स्तुती करूया, देवाक आम्ही अर्घ दिया आणि देवाक व्हडल्या ताळ्यांनी अर्घ दिया अशें देवाचे उतार सांगता. आमेन. आणि आम्ही जेजूक पात येतात आणि जेजू आमचो सोमी, कोणे एकी झूज हारो ना तेजे जिणेन, आणि तोच जेजू आमचो कोच, आणि तोच जेजू आता आमकां शिकयता. आमच्या जिवितान कितलेय त्रास आयल्यार आमी तोंड उक्तेकन तेका स्तुती दिवंक जाय. आमेन. आमेन. देन रीड. पितुमे वेल्या सोमेस मनशानो, माईक इल्ले लगी दवर बाय. पितुमे वेल्या सोमेस मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नावाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची कीर्ती गाजोयात. त्याची मोहिमेची कीर्ती गाजोयात. तर त्याची महिमेची प्रेस गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हांगा मस्तू जाणां आसात. हांव तेंचे तोंड पळयता आसतना म्हाका तेंची टेस्टिमनी उडास येता. कित्याक केदां हांव पयले फावटी तांकां मेळ्ळो तेन्ना ती दुकान जाल्ली, त्रासान जाल्ली, सोसूंक जायनासलें, आनी त्या त्रासांतले वाटी दिसनासली. पण कशें देवाचें उतर आयकलें, त्या देवाच्या उतरान तांकां समजोनी दिली, देवाच्या उतरान तांकां वाट दाखयली, आनी त्या वाटेन ती चलूंक लागली. आज 300 मनशां खाली सुटका पावना, 300 मनशां आतां दुसऱ्यांक वचून वाट दाखयतात देवाची, आनी 300 दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेपण हाडटात. प्रेज गॉड. हालेलुया. तर आमी दिया देवाक स्तुती आनी अर्गां, कित्याक तो आमच्या जिवितान सगळे वायटपण काडटा आनी बरेपण हाडटा. आमेन. मागीर मागीर ताचे मोहिमेची कीर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितली विचित्र तुजी कोत्तुबां. देवाची कोत्तुबां, कितली विचित्र तुजी कोत्तुबां. कितली विचित्र, कितली विचित्र, कितली विचित्र. ह्या 2 वर्सां हांव झूमार आहलो. झूम क्लासेस, इंटरनेट ऑनलायन. त्या मनशांक आमी पळोवना, पण आमी पळयले देवाच्या उतरान समजोनी मेळून कोणाचे कॅन्सर गेले, कोणाचे किडन्यो नव्यो जाल्यो, कोणाची पाट सीधा जाली, आनी ते देवाची एकदम व्हडली व्हडली विचित्र कोत्तुबां. विजबिता. आनी आमी आयकलां ऑटिझम, येस. भुरग्यांक ऑटिझम जाता तेन्ना धाकटेर काले सांगता हे ऑटिझमाक कांयच पेकोनी ना. डॉक्टर सांगता इसका कोई इलाज नहीं है. तसो आमचो एक भाव आसा अमल, आयर्लंडान, आनी तेणे शिकूंक लागलो देवाची उतरां. आनी एक आवय, तिच्या एका भुरग्याक सगळे जेवणाची एलर्जी, खंयचेय जेवण केल्यार ताका जायना. तर ताका उबें रावन 10 मिनटां चालूंक साध्य ना, कित्याक तिच्या पोटान जेवणच ना. तिची दुयेक एलर्जी आसा मुस्तू, आनी ते चेडू ऑटिझमान आसा. ताका सेन्सेशन ना. उज्या वयर हात दवरल्यार हात भाजूंक आसा, पण ताका समजोनी ना, कारण तिचे हात उज्यार आसा. देर इज नो सेन्स ऑफ टच. अशे त्रासांत आसतना तेज्या मम्मीकी आसा एलर्जी ऑरेंज ज्यूसाचे, आनी तेज्या भुरग्याक जाता ऑरेंज ज्यूस पिवंक. तर आवय ऑरेंज ज्यूस काडटा, आनी तेच आवयक आसा एलर्जी ऑरेंज ज्यूसाचे. आनी आवय आपल्या भुरग्यांक देवाचे उतर शिकयता, आनी ताका एक ताळो येता. तूं हे देवाचे उतर सोजमातय आनी विश्वास करतय, तर तूं हे ऑरेंज ज्यूस कित्याक पिये न्ही. आनी तिका कोत्ता तिणें ऑरेंज ज्यूस पियेला, तिचे दोळे बंद जातात 3 दिसां खातीर, आनी तिका नॉन स्टॉप हेडेक जाता. वखद कान गेल्यारच 3 दिसां उपरांत तिका सुटका मेळटा. आतां तिका कोत्ता तिणें ऑरेंज ज्यूस पियेली, दुयेक पळोवंक जावचें ना, उदक पळोवंक जावचें ना, 3 दीस आनी 3 रात फोडफोडे कंतून तकलीन. अशें आसतना तिणें सांगलें, जेजू हांव इतले देवाचे उतर आयकता, हांव हे देवाचे उतर यूज करूंक पळयता. आनी तिणें ते ऑरेंज ज्यूस पियेली.
त्याच घडये तिचे हेडेक सुरू झाले आणि आता तिका देवाचे उतार समजले उपरांत ती देवाचे उतार म्हणूनच लागली कंटिन्यूस. तिने वखद कान येवना 45 मिनिटां उपरांत तिचे हेडेक बंद झाले, तिचे डोळे बंद जाऊन 45 मिनिट्स ते व्हडले एक मिराकल, प्रेज गॉड. आणि तिका 45 मिनिट्स उपरांत जैत मेळ्ळे. हालेलुया. हालेलुया. हे समजून मेळ्ळे उपरांत ती गेली मार्केटेक आणि की ऑरेंज हाडले आणि त्याचे ज्यूस काढूंक लागली. पुताकी दिले आणि तिनेही पियली. परतन त्यांचं सुरू झाले, पण या बटी तिने ते हेडेक 20 मिनिट्सान डिस्ट्रॉय केले. परतन ती गेली ऑरेंज ज्यूस काढून आणि परतन पियली. या पटी that headache remained for 5 minutes. 4th time she drank again and there was no headache, no allergy. Hallelujah. Everything was gone. Praise the God. Hallelujah. हे समजून मेळ्ळे उपरांत तिने आपल्या पुताक सांगले, म्हज्या पुता, हांव तुका आले जेवण दिवंक आसा ते तुझ्या कुडीक पॉयझन, पण आमचे कडेन देवाचे उतार आसा. देवान सांगला तेजे उतरान कितें जेवण देवान केलें, देवान सांगले हे सगळे बरें आसा. बरें आसा. आनी चीन देवान सांगले बरें आसा आनी तुजी कूड आयकना आनी वायट करता, तर आमी त्या कुडीक सांगया देवान सांगले बरें आसा म्हणल्यार बरें आसा, तुजी कूड आतां तेका एलर्जी जावची ना. आनी अशें करून तिजी मम्मी आनी पूत सुरू जालें एलर्जी फूड काडूंक. आणि अशें करून त्यांची फायटिंग सुरू झाली आणि पूत सगळे एलर्जीतून विक्टोरियस जालो. तोच भुरगो आता नंबर 1 इन स्कूल फुटबॉल, नंबर 1 इन एथलेटिक्स. द सेम बॉय हू कुड नॉट वॉक 10 स्टेप्स इज नाउ अ स्पोर्ट्समॅन. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. त्यांचं धू कोणाक ऑटिझम आले. आता त्याच्या मम्मीक समजले देवाचे उतार कान अर्गा दिवन म्हाका सगळे चेंज करूंक जाता. तर हांवें धुवेक शिकूंक लागली. धू ओके जाले. धूचे ऑटिझम वचून मेडिकल रिपोर्ट सांगला शी इज परफेक्टली नॉर्मल. द सेन्सेशन विच वॉज नॉट देअर, नाव शी हॅज गॉट द फिलिंग ऑफ टच. आता ते केक करता बेकरीन, व्हॉट यू से, ऑल द बेकरी प्रोडक्ट्स. ते चेडू आसा 9 पेस्ट्रीज. अच्छा 9 वर्साचे धू आता केक करता, सगळे करता, सायकल चलयता, उलयता, इस्काला घेता. तेजे ऑटिझम सगळे गेले. तर त्या आवयन आणि या ब्रदर अमलान मेळून एक नवे चॅनल सुरू केला, स्पेशल चॅनल, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू जीसस. आणि हे नथिंग इज इम्पॉसिबल टू जीसस हप्त्यान एक पटी जाता. आणि एवरी वीक आवय बापाय डिफरंट कंट्रीजान ते पळोवन शिकोवन ती येतात आणि सांगतात म्हज्या भुरग्याच्या जिवितान सगळे बदलाव जाले. आता आमी पुना आल्ली ती धू 21 इयर्साचे ट्विन्स. ती ऑलवेज झगडे करतली, ऑलवेज अनकंट्रोलेबल. आता तिनसूं भुरगीं पेंटिंग करतात, तिनसूं भुरगीं मुस्तुकाले शिकतात आनी शिकून आसात. आनी आवय सांगता हांवें केन्ना इतल्या वर्सां पळोवना, देवाच्या उतरान म्हाका समजूनी मेळ्ळी आनी त्याच देवाच्या उतरान आतां म्हज्या भुरग्यांचें मन बदललें आनी दे आर नाव ग्रोईंग अप चिल्ड्रन. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you. तर गॉड डज amazing creative miracles when you start praising him. By praising God, God is not getting any advantage, but by praising God our minds are stayed on God. आम्ही केदा देवाची स्तुती करतात, ती स्तुती आमचे मन देवा वयर दवरता आणि त्या खातीर आमच्या भितर भिरांत ना, हुस्केनान आमी संतोषान भरतात आणि त्या संतोषान
आम्ही जियेतात. Amen. Amen. So no matter how terrible your situation is, start praising God. आय मुझे जीवितान पहिले मुस्तू अडकळ आयल्यो, मुस्तू त्रास आयल्यो, पण हे सगळ्या त्रासातून 2 वर्षा उपरांत पळयतना देवान छप्पर फाड़ के अभी भी फाड़ रहा है, चमत्कार से भर दिया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. So read it again, read from 1. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. कशे पेटा? आनंदान हा मागीर ताच्या नावाचे मोहिमेक गितां गायना घोडात. मागीर ताचे मोहिमेची कीर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कोतुबां. तुजी अद्भुत पदवी पळोवन तुझे दुस्मान तुका पांयां पडटात. हा पडते रीड लास्ट लाईन. तुजी अद्भुत पदवी पळोवन तुझी पदवी पळोवन तुझे दुस्मान तुका पांयां पडटात. तर आम्ही देवाची पदवी केदा पळोवंक आसात. आम्ही तेका मान दितात, तेका आराधन करतात, तेका स्तुती दितात, तेका अर्घ दितात. देव येता आणि आम्ही देवाची पदवी पळयतात. आणि देवाच्या पदवी मुखार काले जाता दुश्मन देवसार आणि त्याचे सगळे वाईट आत्मे त्याच्या मुखार पाया पडतात, दिमी घालतात आणि तेतून भायर सरतात. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. तर आमच्या जीवितान कंट्रोल कोणाच्या हातात असा? देवसाराच्या? आमच्या स्वतः. आमच्या स्वतः. तर केदा त्रास सुरू जाता तर त्रास म्हाका त्रास दिवंक आसा काल्या म्हाका त्रास दिवंक जाता त्रासाक? म्हाका त्रास दिवंक जाता. हॅलो, कोण कोणाक त्रास दिता? त्रासान त्रास तुका त्रास दिता जाल्यार तू त्रासाक त्रास दितय. आम्ही त्रासाक त्रास दिता. हांव त्रासाक कशें त्रास दिवंक आसा? होय. स्तुती कर, अर्घ दिवन, अर्घ दिवन. डान्स कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सांग, हांव म्हज्या त्रासाक त्रास दिता. परतेन हांव दुसऱ्या त्रासांक त्रास दिता. हांव देवाक स्तुती दिता, हांव देवाक स्तुती दिता, अर्घ दिता अर्घा दिता आणि हेतून आणि हितून म्हजे त्रास त्रास पळोवन धांवता. जावता. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तर कोणीय तुका विचारले तू काले करतय? माझ्या कितें करतय तू? माझ्या हांव त्रासाक त्रास दिता. तुका त्रास आसा? हांव येता त्रास दिवंक. नाका. कोणाक? तुका न्ही, तुझ्या त्रासाक त्रास दिवं. हांगा आमी सगळी एक्की जाला, ओट्टू जाल्यान. कित्याक ओट्टू जाल्यान? देव आमकां शिकयता कशें आमी ओट्टू मेळन विश्वासान स्तुती दिवन आमच्या त्रासाक त्रास दिवप. त्रास दिवंक जाता. हालेलुया. हालेलुया. म्हजी बहीण, हॅलो, जस्ट कीप सेइंग थँक यू जीसस and you go and come back. By the time you come back, your legs will be free. Will you do that? Will you do that? Keep on saying thank you Jesus and come back. You do your job and come back. And when you come back, your legs will be free. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Now walk like a military man. Come on. Come on. Come on. Yes. Yes. Good. Hallelujah. 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 It is only a decision. It is only a decision. आमचे निर्णय. हांव त्रास कान येवन चलून रावंक आसा की म्हज्या त्रासाक त्रास दिवंक आसा आनी सवं आसा? म्हज्या पांयांतल्यान म्हज्या कुडींतल्यान भायर सर. कित्याक हांव म्हज्या देवाक स्तुती दिता आनी हांगा बरयला हांव केदां देवाक स्तुती दिता. म्हजे दुश्मन म्हज्या देवाच्या पांया पडटा. हालेलुया. आनी म्हजो देव काय आसा? म्हज्या भितर आसा. आणि तोच देव कोण म्हज्या भितर आसा त्या देवाच्या पदवेन देवसार म्हज्या मुखार पाया पडटा. Amen. 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 So write down. When I praise God, केदां हांव देवाची स्तुती करता. When I praise God, the greatness of His power, the greatness of His power
shatters the plans of the enemy. केदां हांव देवाची स्तुती करता. देवाची पदवी दुश्मनाचे प्लॅन या योजन नाश करता. हालेलुया. तर आमची सगळ्यांची की ओढले हत्यार खंयचे? आमचे तोंड, आमचे काळजान तोंड केदा देवा स्तुती बाय सरता. तेंतून असली अली पदवी येता केले आमचे भितर आल्ले सगळे वाईटपण, देवसराचे कार्य सगळे नाच जातात. दिमिगन देवाच्या मुखार मान दितात. आमेन. हालेलुया. Please write down in capital letters, please. Praise is a mystery. Praise is a mystery because as you praise God, things are mysteriously handled. Things are mysteriously handled from the headquarters of heaven. From the headquarters of heaven, while you watch the events, while you just watch the events unfold before you, while you watch the events unfold before you. Praise God. So do you want your situation to be handled from headquarters of heaven? Yes. Hello. Yes. And when headquarters from heaven is handling and controlling the situation in your life, you will see with your eyes the Lord doing supernatural, creative miracles in your life. I remember when we had retreat, we had planned for 100 and 500 turned up, and there were no beddings. We were short of 175 beddings. And these people are going to stay there. And I was teaching on the word of God on faith. Praise God. We spoke on faith. And what do you think what happened? Hello? We spoke on faith and people began to listen on the topic of faith. What do you think happened about the beddings? Come on, tell me. You mean to say somebody delivered 175 beddings? No, nothing of that happened. People's minds were changed. I was wondering, the first night we went up to midnight, and after midnight I was standing there and I was saying, God, now is going to come the real battle. I don't have beddings. What are you going to do now? Hallelujah. And to my surprise, not one person came with a problem and said, I don't have a bedding. I don't know how they manage, but they all manage. And I learned a secret. Keep the people till late night, that the moment they go to their room, they have got no time to even talk. They are flat on the floor or wherever. They have got a sound sleep. Are you okay now? Walk and show. Walk. Oi. Walk faster. Come on. A U-turn. Take a U-turn and come back. Praise God. So how long were you suffering? Since how long were you suffering? 4 years. And you did not know that the power was in your tongue. All that you did was, thank you, Jesus, I am healed. Praise God.
We did not pray, we just praised God and thank God. Now you are free. Can you do some marching? I wish I had met you last night, I would have danced with you. Hallelujah. Thank you. Now one by one people will go to the toilet. There's nothing special over there. And they'll say, if I sit here, I don't get healed. If I go to the toilet, I can get healed. Hey, listen. Don't do that. Hallelujah. Isn't it fun? Yes. Fun with Jesus? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Write down. The greatest obstacle before you can see the breakthrough is the power of praise. Even Jesus, before he raised Lazarus from the dead, gave thanks and praise to his Father for the creative miracle that the dead man came back alive. When God steps in, that the dead man came back alive. I am missing my, that lady who used to be sitting here, the elderly lady. Once she had come with a walking stick, and if you know her, tell her I'm missing her. Okay? Tell her that I love her, and she is a real inspiration. She used to come with a walking stick, and she would be a lady who would not spare anybody. She would be on the spot to give back. But after listening to the word of God every month after month, she realized that she used her tongue to speak problems and create problems. But after she began to realize, she began to praise God, and then she became a champion. That no matter what happened, she kept praising God, and after that there was no walking stick for her. She lived a victorious life. I don't know where she stays, but I pray that she's still living a victorious life. Hallelujah. If you know her, she used to always sit on the first row. Nobody knows her? You know her? So just give her my message. Okay? And tell her that I love her. We are missing her. I love you all. Praise God. Thank you, Jesus. So when God steps in, there is nothing decomposed that can stop your miracle. Jesus came to the grave of Lazarus. Martha said, his body is stinking. Martha said, his body is stinking, decomposed. But when Jesus called out his name, the dead man came out of the grave. The dead man came out of the grave alive.
Praise God. So we see in Jesus' life also, आम्ही पळयतात जेजूच्या जिवितांनी आपल्या बापायक तो अर्घा दितलो, स्तुती करतलो, आणि तेच्या उपरांत तेच्या जिवितान त्याने ओढले मिरेकल केले. हा, अचोरिया ऐसा लगता है चोरी किया. विस्मिता इज गुड, मेरे को चोरी करने का बात आ रहा है. अचोरिया, चोर. विस्मिता अचोरिया मिलाग्री. Praise God. Hallelujah. So let's go to Psalms 150. Psalms 150, verse number 6. सोगली तुम्ही जीव प्राण असलोल्यानो सगळी तुम्ही सोगली तुम्ही आ जीव प्राण असलोल्यानो जीव प्राण लाईफ लाईफ हांगा आसा ते कोणी? ऑल लाईफ एनीबडी हॅव्हिंग लाईफ? ऑल. Anybody breathing oxygen? Hello, anybody there breathing oxygen? No. You are breathing oxygen? Okay. Then this is for you. Hello. Just ask your neighbor, are you breathing oxygen? Then this is for you. Tell your neighbor, this is for you. Yeah, this is for you. Yeah. Everybody who has breath. जीव प्राण असलोल्यानो सरस्पराची तुस्त करात. सरस्पराचे मागणे करा. तुस्त करात. मागणे करा. नाही, तुस्त करात. कोणाकडे श्वास असा ती मेळ देवाकडे तुस्त करात. मागणे करा. अरे मागणे करा. तुस्त करात. अरे मागणे करा. ना मागणे करा. काय बरयला? आणि आम्ही काय करतात? आम्ही कॅथलिक मनशांतून चॅम्पियन असत. मागणे कर काले मागण्यान दोर म्हाका. आम्ही मागणे करच्यान स्ट्रॉंग असत काले मुझे कधी माग सांगच्यान स्ट्रॉंग असत. ब्रादर माझे मागणे गोर माझे हात दोर. आणि माझे मागणे गोर माझे हात दोर. ब्रादर माझे मागणे आणि उपास कर हात दोर. तू उपास कर हांव जेवता. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही मस्त उपास करता दिसता न्ही. हालेलुया. काले म्हणतात देवाचे उतार, कोणाकडे श्वास असा त्यांनी काले करूक जाय सरस्पराची तुस्त करून. प्रेज गॉड. जोई सरस्पर. एक मिनिट ऐक. तुझ्या जिवितान मस्तू त्रास असा. ओके. ते त्रास तुका त्रास दिता आणि तुझ्या मनावयर कब्जो करता आणि तुका आनिकी त्रास दिता आणि दुःख दिता. पण देवाची उतर सांगता, चिन तू श्वास कान घेते तर म्हाका स्तुती कर. स्तुती करता असताना हांव तुझे खंयचेय प्रॉब्लेम आसा तेजे तुका जैत दिता. उदाहरण, दानियलाक घाले गंतून वाघाच्या तोंडात बाय कुये देना काय सांगता ही कोंकणीन काही सगळे वाघ आले. वाघ इज टायगर और सिंह? वाघ इज टायगर. वाघ टायगर ने लायन इज सिंह. अच्छा सिंह. आणि डॅनियल थंय मागणे करणार लोक आले, स्तुती करणार लोक. स्तुती तेजे पातयेनी देवा वयर आल्ली आणि तो देवाची स्तुती करतलो. आणि स्तुती करता असताना तेका ही पातयेनी आसा, मुझ्या देवा हांव तुजी स्तुती करता कित्याक तुवें तेंचे तोंड बंद करून दवरला. हालेलुया. तशें शिव तुझ्या घरा आसात जायते. एवरीबॉडी प्लंटी. मुजी बायल सांगतली पयलो शिव मुझ्या घरा आसा. 13 वर्ष या शिवान म्हाका खाली चाबला, दुःख दिला. हालेलुया. तशेंच आमचे काजरी जिवितान
मुस्तू त्रास आसात आणि घरची मनशाच एक दुसऱ्यांक सिराप दितात, पण हांगा देवाचे उतर सांगता तुका विश्वास आसा तू श्वास कान घेतय तर तू म्हाका स्तुती कर आणि तुवें स्तुती करताना तुज्या काळजान दोन स्तुती कर कित्याक हांव त्या त्रासाचे की व्हडलो आसा आणि तू स्तुती करता आसतना तू म्हाका तुजो भावार्थ दाखयतय की म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा आणि म्हजो देव हे झूज म्हज्या खातीर झुजता आणि म्हाका ह्या त्रासांतून जिवीत दिता आणि कोण शिवा बसन आसा तेजे तोंड बंद कर आता तेजे तोंड उक्ते जाता देवा तुजी स्तुती दिवं हालेलुया Hallelujah. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. हालेलुया Hallelujah. So write down, if there is still breath in you, if there is still any breath in you, God says you can still catch me. You can still catch me. Catch me means you can still call on God. Hallelujah. Just praise God. Just praise God. And God will come down to you. And God will come down to you. Just give the remaining breath. Just give the remaining breath. In you. In you. To the Lord. In praise, and God will flush the devil, and God will flush the devil out for you. Like Daniel, he will rescue you from the den of lions. Praise God. What did you write? So, anga barila, every breath that has, every person who has got breath, let him praise God. तर आम्ही केदा स्तुती दितात, देव आमच्या स्तुतीन जी येता मुल्लार मुझ्या करता देव पैस ना, हांवें देवाक मुझ्या लगी आपोवंक जाता. देव मुझ्या बरेपणाक कार्य करता. प्रेज गॉड. आणि कोणी फ्लश टँक यूज केला? फ्लश हॅलो. आणि वेस्टर्न आल्यार वेस्टर्न फ्लश यूज केला गरज होता, सगळ्या वाईट येता. आणि फ्लश केदा काम करना तेदा काय जाता, एक एक मग डालते जाओ. बालडी एंड जाऊ असा पण ते आल्लो कचरो थंयच उरता. प्रेज गॉड. तशें देव सांगता आमी कितलेय ट्राय करतात आमच्या बळान सुटका मेळोवंक, आमकां फ्लश टँका पासून यूज करूंक जायना. एक 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 मग काणयोन आमी घालतात. बालड्यो बालड्यो एंड जावंक आसात पण तो कचरो वचना. पण केदा देवाक आमी अर्घ दितात, स्तुती दितात, तेदा देव खुद येता आणि तो फ्लश यूज करता स्वर्गाचे. आणि देवसार फ्लश यूज करतना कशें सगळो कचरो भायर सरता आणि सगळें नितळ जाता, तशेंच आमचें जिवीत एकदम नितळ जाता. हालेलुया हालेलुया. तुझ्या कुशीच्या दिसार हांव कितलो नितळ दिसता दिसता.
अरे तुवें सेंट मार नायलाय म्हाका सेंट मारची गरज ना कित्याक म्हाका देवान तेज्या पवित्र आत्म्याच्या सेंटान म्हजें जिवीत नितळ केला म्हाका सुटका दिला हांव वागाच्या शिवाच्या मुखार आसा पण तो शिव म्हाका चाबूंक जायना कित्याक म्हजे वटू म्हजो देव आसा आनी तोच देव म्हाका राखता आनी बरें करता मुझी बहन तू तो कहीं एक चेयर का बॉस ने बाबा एक चेयर देना प्लीज थैंक यू डायगो तो तुझो हस्बंड हाँ तू आता ते हस्बंडाक पळय नाका जे देवाची स्तुती कर हाँ संजय येताना तो तुका हात धन तो तुका व्हरूंक वचा घरा हालेलुया हालेलुया आले तो अर्घ दिवन क्लॅपिंग सुरू केले त्याने हालेलुया थँक यू ब्रदर प्रेज गॉड ते आडपोड आणि जेजू खाली स्तुती दी सांगी नाका म्हाका बरें कर म्हाका बरें कर म्हाका बरें कर सांग जेजू हांव तुका अर्घ दिता तू हे म्हजे जिवीत बदली केले म्हाका सगळे वायटांतून सुटका दिली म्हाका बोक्सानं दिले तुजे दयान म्हाका बरे पोवन काडले अशें अर्घ दित राव हा ओके in the evening we will see the same man walking and going praise God when people came to Jesus they went back home changed hallelujah thank you Jesus I remember here in this place there were some foreigners who had come I don't know how many of you were there and there was a small girl who was born without saliva gland how many of you were there praise God and she had no organ that produced saliva in her life and एक लहान भुरगे आसले तेका थूक तेजे तोंडान थुकी 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 जायना आनी काले जेवताना गिळोवंक जायना कित्याक तेतून थुकी ना आनी तशें ते त्रासान जाल्ले आनी हांगा तो तुजो पापय सांगून आहलो हांव लास्ट टायम गोंय आयिल्लो आय वॉज अ हिपी मॅन हांगा वायट काम करूंक आयिल्लो ड्रग्सान आहलो आनी सगळे वायटा खातीर हांव गोंय आयलो पण म्हजें जिवीत जेजून बदली केलें ह्या फाटी हांव गोंय आयला वायटा खातीर न्ही जेजू अर्घ दिवंक आयला हालेलुया हालेलुया आनी म्हाका लागता आमचो भाव प्रकाश यू वर देर हू ब्रॉट देम हियर or somebody Daigo were you there huh yeah brother Simon had brought but on the taxi that person was talking to them and he was talking actually to a lady on a wheelchair okay and this man brought his daughter here and it is in this place that we saw a creative miracle the organ which was not there God created instantly during the worship time right and God created a brand new organ and we could see her mouth was full of saliva so my friend today is your day of a great miracle a creative miracle don't keep focusing on a healing focus on the creator the healer and give him praise and give him thanks hallelujah hallelujah, hallelujah. Remember the Lord is with us and that's what we find about Joseph तेज्या भावानी तेका गुलामीन इकलो तेजो गुलामीन तेका निलाम जालो आनी एका मनशान तेका विकतो घेतलो आता जोसेफान बसून रोडूंक जाय काले स्तुती दिवंक जाय जोसेफाच्या जिवितान तेजे खास तेजे तेजो खास तेजे कार्य आसले कितेंय जालें तो देवा वयर पातयेनी दवरतलो आनी देवाक तेणें स्तुती दिली तेजे जिवितान तो जालो गुलाम पण तेजे काळजा भितर आसले
देवाक स्तुती आनी अर्घा सांगूंक म्हज्या देवा म्हाका दिसता हांव गुलामपणान मरूंक आसा पण म्हजें दिश्ट तुज्या वयर आसा कित्याक तुवें म्हाका स्वप्नांत दाखयलें तूं म्हज्या जिवितान व्हडलें कार्य करचेर आसय आनी हेंच कार्यार विश्वास दवरून हांव तुका अर्घा दिता हांव तुका वखाणी करता हांव तुजी स्तुती करता आनी तोच जोसफ देवाक हर एका टायमार स्तुती आनी अर्घा दिवन तेजे जिवितान बरेपण आयलें हालेलुया हालेलुया My sister, can you just stand? Can you take a about turn? What do you see? No, just see around. What do you see? Sit down. When you told me, put only this much chair, what did I say? What did I say? My faith says, there will be no chairs left. Every chair will be full. Can you see? That is how faith is. Faith is believing in the unseen. Because till I think 9:30, 9:45, there were hardly any people. And she said, why do you want to put so many chairs? I said, not only that, the chairs will come in the front as well. Hallelujah. Because we believe in the God who brings his people. None of us came here by chance. I did not come by chance. It is my God who brought you here because he wants to do great things in your life. Hallelujah. And you would have not even expected so much full. And this is only the beginning. Because what I'm believing is, each one of you, understanding the truth, will go back to your village and share the good news with others and come back with the head of Goliath and saying, hey brother, it's working in my life as well. Hallelujah. The greatest joy is not when you do miracles. The greatest joy is when you build up others and make them leaders to go and do the job like Jesus trained his disciples and they carried out the work and they were successful. In the same way, the joy is when you go out and come back with success. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So is God with you in your praises? Hallelujah. So write down. Is this helping you? I'm so sure these notes what you are writing, and when you practice it, when we meet again, you will be saying, what did not happen in years, brother? It was over in a matter of day or two. Let me repeat that. What did not happen for years? No, I want you to understand that. What did not happen for years? When I began to understand the truth and I started praising and praising and dancing and praising and dancing and praising, I am filled with joy. And now I can see, brother, the breakthrough has come, the manifestation has come. Amen? Amen. Hallelujah. That's why I want you to write down the notes. The notes are the truths. Practice them. Come back with victory. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So write down. God is always there with us. God is always there with us. He will never leave us nor forsake us. He will never leave us nor forsake us. But when you are shut in, and there seems no way out, but when you are shut in, there seems no way out. Has this ever happened to you? Yes. Hello, people of God. Yes. I'm talking to people of faith. Has it happened to you? Yes. It's very common. Yeah? What do you do now? Just praise God. Write down. Just praise God.
As you do high praises, as you do high praises, there will be a supernatural earthquake. There shall be an supernatural earthquake. The prison gates shall be shattered. There shall be supernatural earthquake. The prison gates shall be shattered. And you will walk out. And you will walk out into liberty. Let your heart be a tabernacle of praise. Let your heart be a tabernacle of praise. So that you can have pleasure, so that you can have pleasure forevermore. Praise God. Did we see that in David's life? Come on. Was David a man of prayer, or was he a man of singing praises to God? And what does the Bible say? He was after God's heart. Yeah? So if your heart is a heart of praises to God, irrespective of your situation, irrespective of unjust treatment, insult, hurt, or whatever, but you have learned and you have grown up in praising God, then you will experience great joy, great peace, and great pleasure of heaven. Are you with me? So my real question is, when I'm under pressure, do I purposely respond with praise, or do I get into a sorrow switch, or a fear switch, or an anxiety switch, or a painful switch? And if you are a person who is getting into that switch, your life is miserable. I just see a person sitting. I'm not going to point finger to you, don't worry. But this lady was crazy. Crazy or what? Pray for me. Even if you see her from a distance, you know that this lady is going to come, grab your hand, put it on her head, and say, pray over me. Thank God I used to meet her only a few times. Otherwise, laying hands every day, she would lose her hair. Because she would take my hand and rub on her hair. And then I got very annoyed with her. And I said, listen, if you're going to do this, you'll be a beggar all your life and never become a believer. God does not want his children to be beggars. He wants his children to be believers. Hallelujah. Are there any beggars here? Hello, are there any beggars here? Are there any believers here? Yes. Come on, raise your hand. Let heaven see. Hallelujah. Hey, this is glory, man. When you raise hand, something happens to me. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. They could not get it on the camera. I think they should be quick. Come on, give a raise to the hand, to the Lord, and show you the Lord that you are a believer. Did you get this time? Praise God. Hallelujah. That's why the Bible, the person will say he is a video shooter. Why the shooter? Because the person who is a shooter is like a hunter. He keeps watching and he looks for a sharp moment and he captures that video. And if the person is not doing the job, that person is no good. Because the person has to be extremely alert to do
video capture. In the same way, the person should be extremely alert to captivate every thought of the enemy, so that before the enemy can put you on a depression mode, you put the devil into a depression mode with your praise. I said with your praise. I said with your praise. Hallelujah. I said with your praise. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So imagine, for so many years, we did not use this weapon. आम्ही इतली वर्ष दोन हे हत्यार यूज करू ना. Newly invented. कोणे आमकां त्रास दिले, म्हाका मागणेन दोर, मुझे कधी मागणे कर. भावार्थ वाडोवचे जाग्यार आम्ही मागणे वाडयतात. हालेलुया. Hallelujah. आमच्या भितर कितली विश्वास करता. देव आमकां जैत दिता. हात वयर करा. अरे बाप रे, 2 साल में सब भूल गया रे. देव आमकां जैत दिता. हॅलो, जैत, देव आमकां जैत दिता. वय की ना? वय ना ना वय. देव आमकां जैत दिता. 2 वर्षांत सगळे रिव्हिजन खलास. प्रेज गॉड. देवाच्या उतरांतल्यान जैत मेळटा. रीड कर बाबा, तिके रीड कर सगळ्यां खातीर. 1 John 5:4. पण आम्ही देव आमकां जैत दिता. हांव खंयच्याय जाग्यार येता, खंयच्याय पॅरिशान येता आनी हांव विचारता, तुमच्या भितर कितली विश्वास करता देव तुका जैत दिता? वय वय वय. आनी मागीर रीड केल्या उपरांत ना ना ना. वन John 5:4. तुमच्या शेतांची लुवणी. ना 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 ना. 1 John 5:4. तू गॉस्पल जॉन गेले झाले ने. तिके पेज नंबर सांग बाबा. आणि ताची आज्ञा जोड. ना 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 ना. अगेन रॉंग. 1 John. Just give the mic to Mama. Mama, तिके माइक काढ. सॉरी हा बाबा, कित्याक तुवें टाइम काढला न्ही, टाइम आउट जाता. व्हॉलीबॉल खेळलाय? व्हॉलीबॉल बास्केटबॉल टाइम आउट आसता न्ही. फुटबॉल. 1 John 5:4. हा, कम ऑन. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जोडून दिला ताणी Sorry. संवसाराचेर जैत वेला. 5:4. येस. Read the full thing. Your Konkani Bible has mixed 2 scriptures together. संवसाराचेर आमी जैत वेला तें हें आमचो भावार्थ. Sorry, brother. The Konkani translation has got 2 scriptures put together. In English it is, whatsoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, even our God. Even our God. 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 You must never ever forget that. आमच्या जीवितान आम्ही कितले बॅटल हारल्यान, झूज आम्ही हारल्यान, तेन्ना देवा कडच्यान हारुनान, देवसरा कडच्यान हारुनान. आमच्या भावार्थ नासल्या खातीर आम्ही हारल्यान. आनी देवाची उतर सांगता आमकां काले वाडोवंक जाय. आमचो भावार्थ, आमचे नवे जन्म जाला, देवान आमकां तेजे गिफ्ट दिला. खंयचे गिफ्ट दिला? भावार्थाचे. आत्मिक वस्तूची ओळख जावन विश्वास करचे. गुट देवान आमकां दिला आणि त्याच भावार्थान आम्ही जियेतात. हालेलुया. थँक यू जीसस. आता हे समजून मेळ्ळी काले म्हाका. हांवें स्तुती केल्यार त्या स्तुतीन देव येता, त्या स्तुतीन हांव आनंदीत जाता, खुशाल जाता.
आणि हेंच जाता मुझे बॉल झुजाच्या टायमार आणि ह्याच बॉलान हांव मुझे जिवितान जिखता. The first thing the devil will do is to steal your joy. A praise without joy is a fake praise. कोण स्तुती करता आणि स्तुती करता असताना तिच्या भितर आनंद ना, शांतीपण ना, तर ती स्तुती झाली डुप्लिकेट. ती स्तुती देवाच्या स्वर्गार पावना, सिलिंग आमसरच पावता. पण एक मुनीस सांगा बसला, तो काल सांगून स्तुती करता, तिकडे मायकी ना, जोर जोरान नाही, सकास करता, पण काल सांगून देवाक चिंतून चिंतून देवाक स्तुती करता आणि अर्घा दितात. देवान तिच्या जिवितान बरेपण केल्ल्या खातीर तेजे स्तुती देवा बसर तुरंत या ताबडतोब पावता. हालेलुया, थँक यू जीसस. तर हे स्तुती करची आमकां शिकची गरज आसा, काले हे बाय डिफॉल्ट जावंक आसा. शिकची गरज आसा आणि हेंच आमचे जावंक जाय सवय आणि हें जावंक जाय आमचे लायफस्टायल. आणि केन्ना हे जाता, ह्या लायफस्टायलान आमचे जिविताचे फुडार पुरा चेंज जाता. हालेलुया. तर कोणाच्या काळजांत तो स्तुती येता, कोण जोर जोरान डान्सिंग करता, जंपिंग करता, त्या मनशा भितर केदा आनंद येता, जॉय येता. तो मनीस प्रेशरान जियेना. ही इज अ मॅन लिव्हिंग विदाउट प्रेशर ऑर प्रेशर फ्री. हालेलुया. आणि हे देव आमकां सांगता, हे पावर आमकां दिला आणि हे पावर आमी केदा यूज करतात. ह्या पावरान आमी जैतिवन जातात आणि आमी जिखतात. पण खंयच्या मनशाक ताबडतोब टेम्पर येता, ताबडतोब राग येता, तो मनीस देवाक स्तुती करूंक जायना. आणि तेणे स्तुती करिना जाल्यार तेजे जिवितान बरेपण येना. तो मुस्तूक कश्ट करता, मुस्तूक घाम करता, पण तेजे भितर आसलो राग, तेजे भितर आसले उतरां, ती उतरां तेच्या जिविताचे भविष्य रावयता आणि सगळे तेजे जिवितान वायट जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. म्हणून आमच्या जिवितान मुस्तूक कश्ट येवंक आसात, केदा केदा पिडा येवंक आसा. हांव केदा रिट्रीट करनासलो, पुना सडनली म्हाका कफ एंड कोल्ड जालें. कितल्या वर्सां तो जावन येतले, नाकान तो इतलें उदक येता गाले, ते टिश्यू पेपर घाल्ले ते परतून भायर येता. नळ चालू हो गया. हालेलुया. आणि खोंकली येता. मुस्तू जाणांन पळयला आसतले व्हिडिओ. आतां क्वेश्चन हे आसा, हें काले म्हाका त्रास आयला, तेतून हांवें देवाक स्तुती करचें बंद करूंक जाय, तेणे दिल्ले काम बंद करूंक जाय आणि सांगूंक जाय, अरे बाबा मेरा हालत खराब है, तो हम लोग अगले बार मिलेगा. या देवा, हांव तुका स्तुती दिता, केदो मुसर मुजे भितर आसा उस्वास, तेदो मुसर हांव तुजें काम करनच रावंक आसा. आणि हे त्रास म्हाका त्रास दिवचे ना, पण हांव ह्या त्रासाक त्रास दिवंक आसा आणि हांव मुजें काम चालूच दवरूंक आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. पुनाची रिट्रीट एंड जाली, हांव गेलो अजमेरान ती हिंदी प्रीच करून आसलो. खोंकली वयर खोंकली, खोंकली वयर खोंकली. पण 3 दिसां उपरांत अजमेरान ती खोंकली रावली, लिकींग रावले. आतां सर एकदम फर्स्ट क्लास, वकात ना, देवाचे उतार आणि देवाची स्तुती. आमी मनशां आसूंक जाय झुजूंक हितून स्तुतीन आणि विश्वासान. देव सराक जाय आमकां तुरंत राग येवंक, तुरंत डिप्रेशन, तुरंत जावंक जाय सॅड, आणि तेतून जाता सगळे वायटपण. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. Psalms 22 verse 3.
22:3 कोणी सांग पळतात अरे ब्लू कलर का ट्रे आया, मालूम पड़ा खाना आया। हालेलुया। खाना टाइम पे मांगता है कि प्रभु की स्तुति टाइम पे होना है? हेलो, बहुत मुस्तू मनशांक हांव आयकात हा सगळे टायमार जावंक जाय। देवसर येवन तुका टायमार मारता गले? हॅलो, देवसा टायमार मारता गले केदाय मारता? म्हाका हे समजना पॉल आणि सायलस स्तुती करनासली, देवाचे हाजीर कोण आयले तेन्ना तांकां भूक लागली, ती धांवली, जेल उक्ते आसा, दार उक्ते आसा तरी ती वचूनात। आनी हांव चिंतून आहलो जेजू ती वचनात कित्याक? तांकां सुटका मेळ्ळ्यात, धांवंक जाय। आनी तेन्ना देवान सांगलें कोणाक म्हजो मोग आसा आनी म्हजे स्तुतीन म्हजे प्रेझन्सान मोग आसा ताका जेवानी उड आसना, ताका उदाकी उड आसना, ताका कांयच उड आसना, तेजे आनी लॉर्डाचे भितर मस्तो धमाका जाता। अच्छा, have you ever spoken to a person who you like most on the phone, or spoken to that person? After 2 hours you realize, अरे 2 घंटा हो गया यार, I thought only 15 minutes are over, correct? Yes. And the person whom you don't like, you must be thinking 2 घंटा हो गया, देखा तो 10 मिनट हो गया। The one who loves God is in the presence of God, eating the word of God day and night, and such are the trees that meditate on the word day and night, and they are like trees planted by the rivers of living water. Their leaves never run dry. They prosper, and whatsoever they do, Will prosper. they bear fruit, and God sees to it that they are successful. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah, read that. Psalms 22 verse 3. तोरी देवा तू बहु पवित्र आणि इस्रायल, अरे बाबा बाबा थोड़ा माइक ऊपर रखो ना। हाँ तोरी देवा हाँ तू बहु पवित्र हाँ आणि इस्रायल तुझी वाकाणणी करीत आसात, तेंच तुझें सिंहासन, तेच तुझे सिंहासन, ट्रोन, तेच तुझे। सिंहासन. आता मुझे भाव तुझे माइक सकेल दौरले, करेक्ट? हा, या. मायकान प्रॉब्लेम असा का तुझे माझे- डिस्टन्सान माझे- प्रॉब्लेम असा, माझ्या हितून करेक्ट? या. तशेंच आमचे त्रासान प्रॉब्लेम असा काले मुझे स्तुती दिना तेजे प्रॉब्लेम असा। करेक्ट. आता तू माइक सकेल धर, सकेल एकदम सकेल धर आणि सकेल धर। हाँ, आता रीड कर। तोरी देवा अभी क्या हो गया? नो वॉइस, नो वॉइस. अशेंच आमच्या जीवितांत जाता। त्रास तुझ्या मनान गोलांटी मार रहा है, हाँ? त्या तोंडातून काय येता? त्रासाचे उतरा। त्रास सोड, स्तुतीचे उतरा घाली। आता कशें जाता? रीड कर आता, लगी धर माइक। हाँ तोरी देवा तू बहु पवित्र. बस बस बस, आता माइक सकेल धरून सांग, त्यांचं रीड कर। तोरी देवा कितले फरक असा? हॅलो, फरक कितले असा? माईक सारको. मागीर सांगता देवान मुझे जिवितान कांयच करू ना ब्रदर, देवान तुझ्या जिवितान कांयच करू ना, कित्याक तुझी माहिती इतले पयस असा। तुझो विश्वास मस्तो पयस असा। आता या भावान कितले फर्स्ट क्लास एक्झाम्पल दिले पळय। माईक पयस असा, आवाज उणो आता। माईक लागीं असा, आवाज बरो येता. बरो येता। तसो विश्वास पयस असा, सिलींग मुसे पावता। विश्वास लगी असा, भरलो असा, सीधा स्वर्गा मुसे कनेक्शन जाता। कनेक्शन. तुझ्या कुशीच्या गिसात तुझं कनेक्शन काही मुसे पावता। हालेलुया. अरे ईसर ने तुझं कनेक्शन काही मुसे पावता। सिलिंगा मुसेर काले स्वर्गा मुसेर। हालेलुया। हालेलुया. रीड कर। तोरी देवा तू बहु पवित्र आणि इस्रायल तुझी वाकाणणी करीत आसा, इस्रायल तुझी वाखाणी करीत असता, तेंच तुझें सिंहासन, तेच तुझे। सिंहासन.
आता तुमका कोणी काजाराक आपयतात इन्व्हिटेशन देतात की ना कले अशा उतरांनी सांगतात इन्व्हिटेशन दितात इन्व्हिटेशन दिल्या तक्षण काय जाता दे वॉन्ट यू टू कम करेक्ट तशेंच आमी केदा स्तुती करतात आमी देवाक काले करतात इन्व्हिटेशन धाडटात काही तो हांगा तो स्वर्गार आणि देव असले इन्व्हिटेशन कोण ताका मेळटा तो केदाय सांगिना आय एम टू बिझी टुडे तो ताबडतोब येता आणि तेजे सिंहासनार बसता Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. आता तुझ्या प्रॉब्लेम असता तर तू इन्व्हिटेशन कोणाक दिते उतरांनी देवाक स्तुती करून काले तुझ्या प्रॉब्लेमाक स्तुती दिवन आता कितली मनशां म्हाका मेळटात सांगतात ब्रदर 2 वर्सान मस्तू पयस जाल्लोय पण देवाच्या उतरान आमी मस्तू वाडल्यान अशें जाला तशें जाला आता ती काले करतात देवाच्या उतराची स्तुती दितात पण कोण असे असतात ए ब्रदर मेरा आंख मेरा कान मेरा बाल मेरा ये मेरा पळयताच अरे कोण आता अले मनशाच्या जिवितान काले जावं आसा So who is in charge of giving the invitation? Ask your neighbor, whom are you giving invitation to? काले म्हणटा कुशीचो मनीस कोणाक इन्व्हिटेशन दिताय Hallelujah. Hallelujah. Whom are you giving the invitation? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So write down. Every praise is an invitation. Every praise is an invitation that God can never turn down. That God can never turn down. ओ हिंदी में एक गाना है ना स्तुति आराधना ऊपर जाती है हाँ there's one song no और क्या नीचे आती है आशीष लेके नीचे आती है so your invitation goes up to where if there is स्तुति and आराधना okay with worry ऊपर जाती है कि बीच में अटक गई है Thank God today the Lord is showing us कि the problem है Hallelujah. स्तुति और आराधना ऊपर जाती है when it is full of faith coming out of your heart. And what does it bring down? Blessing. First, it brings the blesser down. It brings the healer down. And his name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now he is going to move into action. Because your praise changes the direction of Jesus. You remember Jesus came down from the ship after casting out the demons in the pigs in Mark 5. And all those pigs jumped into the sea and they all died. When Jesus walked to the other side, a great crowd gathered there. And there was this man, Jairus, who came and worshipped Jesus. And he poured out his heart and said, Jesus, come to my house. Lay your hand on my daughter that she get well. She's at the point of death. Now what did Jesus do? Jesus first asked him, which parish have you come from? हम लोग पूछते हैं ना तू कौन सा पैरिश का है? Hey, which church have you come from? Catholic, Protestant, Pentecostal, which church? ये सब आदमी ने बनाया है. Jesus never asked him a question. When he worshipped Jesus, Jesus who came to preach to the crowd, Jesus changed his direction. If you want Jesus to change the direction, we got to learn to praise and worship him and believe in him. He is going to change the direction and walk with you to your house and create a miracle in your house.
Hallelujah. And if you are only going to cry and cry and cry, that is our unbelief. Brother Raymond, have you ever read in the Bible Jesus saying to any person, your tears have healed you? What if he had to say that? There would be no woman sick in this world. All the women are saying, lunch break hone do, main bata de. Hallelujah. He has never said that. Yes, there are times that you will be in tears. But God doesn't want you to be in tears. God doesn't want you to be in sorrow. He wants you to be joyful. He wants you to be merry. And that's the mark of your faith. की आम्ही स्तुती करतात, आम्ही देवाक आमंत्रण दितात. आणि हे आमंत्रण देव केदाच रिजेक्ट करिना. Read that again, Baba. 22:3. तोरी देवा तूं भोव पवित्र आनी इस्रायल तुजी वाखाणणी करीत आसा, तेंच तुजें सिंहासन. तर देवन सर काले साय आम्ही वखणी केली काले देवन सर आमकां मस्तू कारण शिकयता देवाक वखणी कित्याक करनुचो. तुझे त्रास पळय कितले आसा पळय, तुवें कोणाक तूं मोग केले त्याच मोगान तुका पळय काले केला. कोणा वय तुवें विश्वास केले पळय त्यांनी तुका काले केला. आणि देवन सराक जाय तो मुस्तू 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 तुका रिजन दाखोवंक आसा की तुवें स्तुती करनुचो. तेका जाय आमी बसून दुकान बसून, तेका जाय आमी दुसरे कडेन वचून खांदो दिवंक, मुझे ब्रेड. Nothing is going to make anything good for in your life. पण केदां आमी सांगतात जेजू आनंदान हांव तुका तुजी स्तुती करता कित्याक तूं खुद सिंहासनार बसतय आनी तूं खुद मुझ्या खातीर झुजतय, तूं खुद मुझे जिवितान बदलाव हाडटय, तूं खुद मुझे जिवितान बरेपण हाडटय. Hallelujah. Hallelujah. So write down this very important point. Praise is an invitation you finish that? Okay. Every time we praise from the heart, praise rises up to God. Praise rises up to God. God steps in the devil will try his best. The devil will try his best to see that you do not praise God. No matter what my situation is, I must praise God in all situations. God stretches his victorious right hand and gives us the victory. It is time now to celebrate God. It is time now to celebrate God. It is time now
to give God a chance. It's time now to give God a chance to handle every situation of your life. We have been crying too much. We have been crying too much. But now it's a season of praise. Come out of every situation that makes you shed out tears and begin to praise God. Come out of every situation that makes you shed tears and now begin to praise God. Hallelujah. 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 Can I call the 3 soldiers to help us? Hallelujah, please. We will have at least 10 minutes praise before we go for lunch. Is that okay? Yes. We can have 15 minutes? Yes. 20 minutes? Yes. Hello, 20 minutes? Yes. What about 30 minutes? Yes. Is that yes coming from the heart? Yes. Really? Yes. Then your praises will go and get connected to heaven. What about y'all? No, I don't want. I don't need. No, I don't need. Hallelujah. We are used to all weather. Praise God. Come on. So are you all ready? Or you all want lunch? No way. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's arise. And before they start, listen, before they start, I want you to go through the notes and you make a prayer. Open the notes that you have written. Make a prayer before we start. We give them 3 minutes to prepare. In that 3 minutes, you pray on your own. Make a decision to praise God for who He is. And then we begin. Wow, she came with a walking stick and now she's going without a walking stick. Hello, my dear sister. You came with a walking stick. I was watching you. It is happening. She did not even require a walking stick. Now everybody is going there. Listen, there are no miracles there, okay? Now that lady also went over there to the toilet. So everybody is saying, if I go there, come on, take that notes and prepare yourself. Come on. 2 minutes. Come on. Make a prayer. You make a prayer on your own. Talk to the Lord. Your crying days are over. This is the time the warriors, the believers are going to march to Jericho. And every area of your Jericho is falling flat in the presence of God. Might be you got a doctor's report saying this is impossible. There's no cure for you. God who created you is saying, I'm the God of the impossible. And He loves you. Come on, close your eyes, concentrate between you and God. Believe that nobody is here. Only you and the Lord. And talk to Him. This is
to the best moment. You heard the word. And now the Spirit of God is going to enforce the word by bringing forth mighty miracles in our midst.